एम लाय ओके. नमस्कार. येवकार तुमकां. सध्या आमी आसा सांखळी मतदारसंघात आनी कांय खिणां पूर्वी आमी मेळ्ळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां. ताणें आपलें मत घातलें आनी पत्रकारां कडेन उलयलें. आमी तांची मुलाखत हाडली. आमी सध्या आसा हरवळे ह्या जाग्यार. हरवळो जागो फामाद ह्या गजालीक लागून की हांगच्यान एक तीर्थक्षेत्र आसा, हाजे फाटल्यान धबधबोय आसा आनी हांगा व्हडा संख्येन हांगा भावीक येता. हांगा आमी पळयलें की पोलिंग स्टेशनाचेर गर्दी आसा. आमी 9क जी पर्सेंटेज आयल्या त्या पर्सेंटेजे प्रमाणे सुमार 11% ऑन एन एवरेज मतदान जालां. पूण सगळ्यान चड मतदान जालां ते सांखळी मतदारसंघात आनी ऑब्वियस कारण हांगा अटीतटीची निवडणूक चल्लेली आसा. हांगा मुख्यमंत्री स्वता कॉन्टेस्ट करता आनी काँग्रेसीनय बी आपलो धर्मेश अगलानी घातला. मल्टी कॉर्नर फायट चल्ला. सो पुराय गोंयच्यान आमी तुमकां फुटेज हाडटा. आमी सकाळीं फोंड्या आशिल्ले, फोंड्याय आमी मेळ्ळ्या आनी सगळ्यान पयलीं आमी फोंड्या मेळ्ळ्या उपरांत तुमकां सांखळी हाडले आनी थंयचे विज्युअल्स दाखयले. आमी सद्या वता राजेश वेरेकार, फोंडेचे जे काँग्रेसचे उमेदवार आसा तांचे कडेन आमी कांय खिणां पयलीं उलयल्ले. तांचे कडेन उलयता कितें तांणी सांगलें ते पळोवया आनी नंतर जॉयन जावन बाकीचेय लोक जे आमचे कडेन उलयल्या ते आमी तुमच्या मुखार हाडटा. पयलीं पळोवया राजेश वेरेकार. सकाळी 7 ते 9 अकरापर्यंत जातो. हे कंटिन्यू जाता तसो चलना. कितें दिसता फोटोज येताय भुरगीं करता कितें दिसता काउंटडावन दिता. हे पहिले तुम्ही राजेश वेरेकार जे फोंडेच्यान उमेदवार आसा काँग्रेस पक्षाचे ते आमचे कडेन पयलीं उलयले. एक मतदारसंघ आसा जंय अटीतटीची निवडणूक पळोवपाची आसा ते म्हणजे प्रियोळ मतदारसंघ. गोविंद गावडे जे फाटल्या फावटी इंडिपेंडंट उमेदवार म्हणून हांगा निवडून आयले, त्यांनी भाजपा जॉयन केली आनी दुसरे वटेन मोगो पक्षाच्या आनी भाजपाची ताटातूट जाल्या उपरांत मोगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकार हांगा उबे आसा, मोगोच्या चिन्हाचेर उबे आसा. तिसरे आमी पळयत जाल्यार भाजपाचे कांय लोक जे नाराज जाले ते थंय उबे आसा. ताका लागून प्रियोळ मतदारसंघा कडेन सगळ्यांची नदर लागून आसा. आतां गोविंद गावडे फाटल्या फावटी इंडिपेंडंट आशिल्ले पूण फाटले 5 वर्सां तांणी सेगीत भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराच्या बरोबर रावले, मंत्री म्हणून रावले आनी शेवटी तांणी औपचारीक रित्या भारतीय जनता पक्षान प्रवेश करून ते भारतीय जनता पक्षाच्या चिन्हाचेर निवडणूक लडयता. मोगो पक्षा खातीर कांय मतदारसंघ प्रेस्टिजाचे मानता, तातूंत 2 आसा. एक म्हळ्यार मडकय जे सुदीन उबे रावल्या आनी दुसरे दीपक जे प्रियोळ उबे रावल्या. हाज्या पयलीं प्रियोळ मतदारसंघाचे रिप्रेझेंटेशन दीपक ढवळीकार हांणी केल्लें आसा. तेन्ना गोविंद गावडेक ताणें उडयल्ले. पूण 2017च्या निवडणुकीक आमी पळयलें की गोविंद गावडेची लाट येवन दीपक ढवळीकार पडले. दीपक ढवळीकार ताजे उपरांत आणि ग्राउंड रियलिटी केन्ना जाता, आज विरोधकां कडेन टिका करपा खातीर तांकां कारणां ना, पूण खंय तरी निमित्ते काडून खंय तरी सोशल मिडियाचेर टिका करप हे तांचो स्वभाव जावन आसा आनी तो केन्ना कोण बदल करपाक ना. कारण तांच्या विचारां भितर जशें लोकांक जशी कळून येता, तांचो स्पार्क येना, तशे तरेचो हो विशय जाल्लो आसा. ज्या तरेन लोकांची फिजिकल उपस्थिती आणि उदंड असो
आज वोटिंग डे सगळ्यात पयलू गोंयचे मतदारांक हांव आजच्या मतदानाच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता. बरेच 5 वर्सां जाले नंतर गोंयचे विधानसभेची निवडणूक जाता आणि आज म्हज्या मता विशयी बऱ्याच वर्सांनी दुसरे पोलिंग बुथाचेर म्हणजे आज मतदान जाल्लें आसात. ज्या तरेन कॅम्पेन आणि ज्या तरेन इलेक्शन प्रोसेस जो आशिल्लो त्या संदर्भात एकंदरीत गोंयान शांतपणेन आज पर्यंत सगळ्यो काही गोष्टी सुरळीत जाल्ल्या आसात. त्याबद्दल सगळ्या गोमंतकांनी जे सहकार्य केल्लें आसा त्या बद्दल हांव तांचे सगळ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करता आनी आभार व्यक्त करता. गेली 5 वर्सां काम करून जो आज डेव्हलपमेंट आणि बाकीच्यो सगळ्यो काही गोष्टी मतदारां कडेन आशिल्लो दांडगो संपर्क खूब काही गोष्टी सांगून गेल्लो आसात. प्रत्येक मनशांनी प्रत्येक मतदारान सांगिल्लें आसात जें पेरलां तेंच उगवतलें आणि ज्या तरेन उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद गेली कित्येक म्हयने आमी जेन्ना सदिच्छा भेटीच्या द्वारा प्रत्येक मतदारा कडेन वताले थंय ते आमकां उदंड असो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा आनी जे मुखावयलें काम करपा खातीर पर्यावळकार दोगूच पूर्ण खात्री आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान म्हज्या वाघा सारके लढवय्ये कार्यकर्त्यांनी ज्या तरेन कश्ट घेतिल्लो आसात ज्या तरेन प्रयत्न केल्ले आसात आणि आमच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आज मतदारांक कन्विन्स केल्ले आसात. भारतीय जनता पक्षाक कित्याक मत मारपाक जाय, गोविंदा गवडे कित्याक मत मारपाक जाय आणि बरेचशे ठिकाणी सोशल मिडियाचेर म्हणू नाकात बाकीच्या सगळ्या दृष्टिकोनांतल्यान आज दंड आसात आणि खास करून तुमचे सगळ्यांचे पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. तुम्ही पावलो पावले म्हाका सहकार्य केल्लें आसात आणि परत एकदां तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान मॅक्झिमम टर्नआउट करून प्रत्येक मतदारान मतदान करचें कारण हो लोकशाहीन मेळिल्लो एक अधिकार जावन आसा, एक हक्क जावन आसा. तुमचें हित तुमचो फुडार घडोवपा खातीर आज ह्या लोकशाहीन मतदान जें आसा त्या मतदानाक आवर्जून उपस्थिती लावून तुमचो विकास आणि तुमच्यो काही गोष्टी जी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गुड गव्हर्नन्स ह्या दृष्टिकोनांतल्यान ज्यो काही गोष्टी आसात त्यो मुखार व्हरपा खातीर प्रत्येक मतदारांनी प्रयत्न करचो हें म्हजें सगळ्या मतदारांक आव्हान आसा. सोशल मिडियाच्या नेगेटिव्ह बातमे संदर्भात प्रत्येकाक अधिकार आसा आपलें मत व्यक्त करपा खातीर. सोशल मिडियाचेर बरेचशे असे लोक आसात जे फक्त सोशल मिडियाचेर तरबेज आसात. ग्रावंड रियलिटी खबर आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी ग्रावंड रियलिटी केन्ना जाता आज विरोधकां कडेन टिका करपा खातीर तांकां कारण ना पूण खंय तरी निमित्ते काडून खंय तरी सोशल मिडियाचेर टिका करप हें तांचो स्वभाव जावन आसा आनी तो केन्ना कोण बदल करपाक ना कारण तांच्या विचारां भितर जशें लोकांक जशी कळम येता तांचो स्पार्क येना तशे तरेचो हो विशय जाल्लो आसा. ज्या तरेन लोकांची फिजिकल उपस्थिती आनी उदंड असो प्रतिसाद हे सगळे सोशल मिडियाचेर जे टिकाकार जे आसात ते टिकाकारांक उत्तर दिल्लें आसा आणि आज मतदान जाल्या नंतर 10 तारखेक जे काही गोष्टी निकाल येतलो त्या निकालान सगळ्यो काही गोष्टी उगडटा. तुम्ही म्हणले की म्हणजे पहिलो म्हजें मतदान जें आशिल्लें तें एक बांदोड्यान आशिल्लें. आज पयल्याच फावटी हांव आफ्टर बरेचशे दिसांनी दुसरे पोलिंग बुथान मतदान करता आणि कारण हांवें मागीर सगळ्यो काही गोष्टी शिफ्ट ह्या मतदारसंघान केल्ल्यो आसा त्या बद्दल खुशी जाता की स्वता म्हजें म्हाका फाटले 2 टर्म म्हाका मतदान हांवें करून घेवन आशिल्लें म्हणजे म्हाका स्वता एक मत मारपाक खातीर आणि तुम्ही
तिकेट मेळटली पुणून भाजपान डिसायड केले की जे आमदार आसा सिटींग आमदार आसा दयानंद सोपटे तांकां परत तिकेट दिवप आनी आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकराक दिवप ना. ताका लागून रागार जावन लक्ष्मीकांत पार्सेकर सध्या इंडिपेंडंट म्हणून उबे आसा. आमी तांकां कांय खिणा पयलीं मेळ्ळे आनी तांचे कडेन उलयले. तांकां रागूय आसा भाजपाचेर, पूण ते दुसऱ्या वटेन म्हणटा की इंडिपेंडंट म्हणून आपूण निवडून आयले उपरांत डिसायड करतलो कितें करतले ते. मांद्रे मतदारसंघात गेल्ले आमी आनी ही बायट तुमच्या मुखार हाडटा लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांची. पळयात. अशें सांगणारी मंडळी, म्हजो प्रचार करणारी जगभरांत आसली. हांव नकळो, हांव कोणाक कॉन्टॅक्ट करूंक पावूंक ना, पूण एक जी सिंपती म्हाका मेळटा आनी सिंपती मेळटात आनी त्याच बरोबर गोंयचें भवितव्य, गोंयचें हित हें सादारणपणे खंयच्या मनशाच्या हातान आसा हें सादारण लक्षांत आयल्या मुळेच हे असो प्रतिसाद मेळ्ळो. म्हाका खूब काम Serial number 313, Lakshmikant Parsekar. Bita Parsekar. Yes, sir. Sir. फर्स्ट टाइम तुम्ही बीजेपी सोडून इंडिपेंडन्साचे आयज वोटींग करता, एकंदरीत कितें दिसता? आयचो दीस हो तसो खूब महत्वाचो आसता आनी आसाय. खऱ्या अर्थान वोटर जो राजा असता, मतदार राजा म्हणटात, नांवापुरतें म्हटलें वता, पूण खऱ्या अर्थान तो 5 वर्सांतसून एक दीस मतदार राजा असता. आज तो मतदार राजा आसा. हांवूय मतदार ह्याच भुमिकेतसून हांवें मतदान केला. 5 वर्सांतलो एक दीस तो राजा आणि निवडून दिल्लो लोकप्रतिनिधी 4 वर्सां 11 महिने आणि 29 दीस तो राजा. आणि त्यामुळे मतदार राजान 5 वर्सांतसून एक फावट मेळणारी संधी ही पुरो विचार करून ती वापरूंक जाय. इलेक्शनाच्या काळात धमक्यो असतात, पैशांचो महापूर असता, आश्वासनां असतात, ही सगळी आयकपाची. ती आयकून जातकीर आज आपले फुडल्या 5 वर्सां खातीरचे भवितव्य घडयणारे, आपलेच न्हय, खास करून राज्याचे भवितव्य घडयणारे आज मतदान करणारे नव मतदार असतात, इवन काही फाटले सुद्धा असतात. हे गोंयच्या मुक्तीनंतर जन्माल्ले मंडळी ही. बहुतेक मतदार हे आता मुक्तीनंतर जन्माल्ले असतात आणि ताका लागून आणि सुशिक्षितय
ह्याची मतदानाची मोठी फळी आसा. म्हाका खात्री आसा की ह्या फावटीचो मतदार केवळ मांद्रे मतदारसंघा पुरतोच उलयना हांव, खूब गोंयभरांत चर्नींग जालां. डावपेच, धमक्यो ह्यो सगळ्यो जाल्यो, पूण ह्या फावटीचो मतदार, ह्या फावटीच्या इलेक्शनाक मतदार हो ह्या सगळ्या प्रक्रियेतसून वचून एक आदर्श गोंयचें भवितव्य ठरयणारी टीम अशी खंयच्याय पक्षांतली जावं न्ही, पण 40 आमदार जे येतले गोंयांत ते गोंयचे हित करणारे येवचे आनी ते हाडपा खातीर मतदार राजाचो आयच्या प्रयत्न आसचो. कोकणांतल्या मतदारांक म्हजी एक मनांतसून, काळजांतसून, हृदयांतसून शुभेच्छा. सर तरी मताधिक्य कितले घेतले तुम्ही? हांव एक आज सांजेवेळ पर्यंत सांगूंक शकतलो, पूण जबरदस्त म्हाका दिसता पाठबळ म्हाका मतदानाचें मेळटा. मनी पॉवर तशें मोठ्या मनी प्रमाणात पॉवर, जालें. तुडुंब, तुफान, पयशांचो पावस व्हांवता. मागीर आश्वासनाची खैरात आसा आनी धमक्याचें सत्र चालूच आसा. मागीर हे सगळे इतलें आसतना सगळें आसून मतदार ज्या पद्दतीन उत्साहान भायर सरता तेन्ना निश्चितपणे मांद्रेंत इतिहास हे फावटी घडटा. अपक्ष विरुद्ध भाजप अशें मतदान जातलें अशें तुमकां दिसता? हय 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 निश्चित. खूब म्हणजे हांगा हांव अपक्ष आसा, हांगा भाजपच्याय काही नेते मंडळीन मोठ्या प्रमाणार हांगा येवन खरें म्हणजे एकदां आमच्या फाटलें न्ही जालें न्ही, तुजो संवसार वेगळो म्हजो संवसार वेगळो ही गोश्ट जाल्या नंतर हांगा खूब मोठे मोठे नेते रातचे अपरात्री ह्या वाड्यार त्या वाड्यार ह्या समाजाक त्या समाजाक जें करपाचें काम केलें तातूंत ताणें आपली पद घालयली ती घालयलीच, पूण गोंयभरांत पक्षाचें स्थान देंवयलें तांच्यांनी. म्हणजे मांद्रे मतदारसंघांतलो एक सीट भाजपचो वता हें आसाच, पूण ताच्याय पलीकडे ताच्या आपल्या कृत्यांतसून तांणी आपल्या वक्तव्यातसून ताणें गोंयभरांत किमान 2-3% तरी मतां पक्षाची कमी केली आनी म्हाका सिंपती दिली. हांव घरोघर भोंवता आसतना म्हाका आश्चर्य दिसा, सर आमकां खबर आसा तुजी निशाणी कपाट ही. आपल्याक पुण्यासून अमक्याचो फोन आयिल्लो, आपल्याक मडगांवच्यान अमक्याचो फोन आयिल्लो, आमचे कडेन अमके सोयरे म्हापशेच्यान आयिल्ले. म्हणजे मतदारसंघा पलीकडले लोक गोंयभरांतले, राज्यभरांतले, इवन देशभरांतले, आनी काही कडेन तर इन्स्टन्सीस आपल्याक युएसासून फोन आयिल्लो, युकेसून फोन आयिल्लो, अशें सांगणारी मंडळी, म्हजो प्रचार करणारी जगभरांत आसली. हांव कोणाक कॉन्टॅक्ट करूंक पावूंक ना, पूण एक जी सिंपती म्हाका मेळटा आनी सिंपती मेळटाच आनी त्याच बरोबर गोंयचें भवितव्य, गोंयचें हित हें सादारणपणे खंयच्या मनशाच्या हातान आसा हें सादारण लक्षांत आयल्या मुळेच हे असो प्रतिसाद मेळ्ळो. म्हाका खूब काम लागून खास करून ते रागार आसा की आपल्याक स्वता उमेदवारी मेळूना आनी ताका लागून तांणी आतां इंडिपेंडंट उमेदवारी व्हरल्या. अशें मदीं बोवाळ जातालो की 2 मनीस भाजपाचे जांकां गव्हर्नर पदाचो पोस्ट ऑफर केली, भितर एक आशिल्ले लक्ष्मीकांत पार्सेकर आनी दुसरे आशिल्ले राजेंद्र आर्लेकर. राजेंद्र आर्लेकर हे हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल म्हणून सध्या गेल्या, जाल्यार लक्ष्मीकांत पार्सेकर गोंयानूच उरल्या. राजेंद्र आर्लेकर गोंयान आशिल्ले, आज खास करून मतदान करपा खातीर ते गोंयान आयले आनी वास्को जंय तांचें वोटींग आसा थंय तांणी मतदान केलें. एक कोइन्सिडेंटली हे दुसरे राज्यपाल, वर्किंग राज्यपाल जे गोंयान मतदान करता. पयले गोंयचे स्वताचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी सकाळीं केले आनी हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल आर्लेकर हांणी वास्को मतदारसंघात मतदान केलें. ताचे उपरांत ते पत्रकारा कडेन उलयले. हे मतदान
आर्लेकर गेलो ओने आर्लेकर गेलो ओने अशें म्हणून कारण थँक्यू. मतदान हें एक आमचें पवित्र आनी राष्ट्रीय कर्तव्य आसता आनी तें करपा खातीर हांव हिमाचल प्रदेशांतल्यान हांगासर आयलां मुद्दम की हें म्हजें पवित्र कार्य आसा तें जावचें अशें म्हणून. कारण मतदान हें आमच्या लोकशायेचो खऱ्या अर्थान बऱ्या लोकशायेचो आधारस्तंभ आसा. म्हजें ह्या निमित्तान आवाहन सगळ्यांक आसा की सगळ्यांनी 100% मतदान करपाचो प्रयत्न करचो आनी करून घेवचें. आमच्या गोंयांतली तशी आमची हें आसा ख्याती आसा की चड मतदान करपाची. चडांत चड लोकांनी मतदान करपाक भायर सरचें अशें म्हाका दिसता आनी त्या प्रमाण लोक करूनय घेतले. आमचे गोंयकार मतदार सुबुद्ध आसात. फाटल्यान खंय आसलो म्हाका लेट जालो. थँक्यू. मतदान हें एक आमचें पवित्र आनी राष्ट्रीय कर्तव्य आसता आनी तें करपा खातीर हांव हिमाचल प्रदेशांतल्यान हांगासर आयलां मुद्दम की हें म्हजें पवित्र कार्य आसा तें जावचें अशें म्हणून. कारण मतदान हें आमच्या लोकशायेचो खऱ्या अर्थान बऱ्या लोकशायेचो आधारस्तंभ आसा. म्हजें ह्या निमित्तान आवाहन सगळ्यांक आसा की सगळ्यांनी 100% मतदान करपाचो प्रयत्न करचो आनी करून घेवचें. आमच्या गोंयांतली तशी आमची हें आसा ख्याती आसा की चड मतदान करपाची. चडांत चड लोकांनी मतदान करपाक भायर सरचें अशें म्हाका दिसता आनी त्या प्रमाण लोक करूनय घेतले. आमचे गोंयकार मतदार सुबुद्ध आसात. म्हाका लेट जालो. थँक्यू. मतदान हें एक आमचें पवित्र आनी राष्ट्रीय कर्तव्य आसता आनी तें करपा खातीर हांव हिमाचल प्रदेशांतल्यान हांगासर आयलां मुद्दम की हें म्हजें पवित्र कार्य आसा तें जावचें अशें म्हणून. कारण मतदान हें आमच्या लोकशायेचो खऱ्या अर्थान बऱ्या लोकशायेचो आधारस्तंभ आसा. म्हजें ह्या निमित्तान आवाहन सगळ्यांक आसा की सगळ्यांनी 100% मतदान करपाचो प्रयत्न करचो आनी करून घेवचें. आमच्या गोंयांतली तशी आमची हें आसा ख्याती आसा की चड मतदान करपाची. चडांत चड लोकांनी मतदान करपाक भायर सरचें अशें म्हाका दिसता आनी त्या प्रमाण लोक करूनय घेतले. आमचे गोंयकार मतदार सुबुद्ध आसात. फाटल्यान खंय आसलो म्हाका लेट जालो. थँक्यू. मतदान हें एक आमचें पवित्र आनी राष्ट्रीय कर्तव्य आसता आनी तें करपा खातीर हांव हिमाचल प्रदेशांतल्यान हांगासर आयलां मुद्दम की हें म्हजें पवित्र कार्य आसा तें जावचें अशें म्हणून. कारण मतदान हें आमच्या लोकशायेचो खऱ्या अर्थान बऱ्या लोकशायेचो आधारस्तंभ आसा. म्हजें ह्या निमित्तान आवाहन सगळ्यांक आसा की सगळ्यांनी 100% मतदान करपाचो प्रयत्न करचो आनी करून घेवचें. आमच्या गोंयांतली तशी आमची हें आसा ख्याती आसा की चड मतदान करपाची. चडांत चड लोकांनी मतदान करपाक भायर सरचें अशें म्हाका दिसता आनी त्या प्रमाण लोक करूनय घेतले. आमचे गोंयकार मतदार सुबुद्ध आसात.
पळयलें की लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसा ते हांगा इंडिपेंडंट उबे रावले, बांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन इंडिपेंडंट उबे रावले आनी ते म्हणटा की भाजपाची ना म्हाका दिसता पीपल ऑफ पोरुरीम ऑलरेडी डिसायडेड. आमी लास्ट 10 वर्सांचें जें कार्य करीत आयल्या लोकां बरोबर बऱ्या वायटाक संकटान नाल्यार बाकीच्या इश्यूजान ऑल ऑफ अस हॅव बीन टुगेदर. सो टुडे when we have received a tremendous response on house to house, today we are going towards voting. सकाळच्यान आमची ज्या तरेन वोटींग पर्सेंटेज आसा त्या प्रमाणे लुक्स टू बी व्हेरी कम्फर्टेबल. आयच्या दिसाक आय ओनली कॉल आउट टू ऑल माय पीपल ऑफ पोरुरीम टू पुट देअर एक्सरसाइज देअर रायट टू वोट आनी सगळ्यांनी येवन वोटींग करचें ही एक मागणी करता. गोंय फुडें व्हरतले जाल्यार वी नीड टू हॅव अ रोल टू प्ले. लेट अस नॉट हॅव सम पीपल हू कम विथ डिफरंट थॉट्स स्पॉयल द वॉट गोवा इज. सो आयच्या दिसाक मतदान करता आसतना परवरच्या भागान तरी सकाळच्यान पयलें जाल्यार उत्तम प्रतिसाद मेळ्ळा. आय थिंक द डे इज टू स्टील टू गो एंड आय just call upon all our Porurkars to come out in large numbers and shower their blessings and love on all of us. सर तुमचे फुल कॅम्पेनिंग एक्सपिरियन्स, तुम्ही फर्स्ट टाइम कंटेस्ट करता. हाउ वॉज युअर एक्सपिरियन्स थ्रू आउट दिस जर्नी? I've realized once and for all that I think it is all money game for the other parties. But I think आम्ही जेन्ना लोकांकडे आज गेले आमचे कडेन पयशे नाशिल्ले पूण कनेक्ट आशिल्लो लोकां कडेन आनी ताजो आज खूब बेनिफीट जाल्लो आसा. काल सुद्दां आनी पयर सुद्दां ज्या तरेन BJP आनी काँग्रेसान पयशे वाटले आनी ज्या तरेन गुंडागिरी केल्या पळय सांताक्रुजान, ते जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता वेळ आयिल्लो आसा की गुंडागिरी पयली म्हणजे सोंपोवपाक जाय सांताक्रुज कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान. आनी सांताक्रुजच्या लोकांक हांव एक गजाल सांगपाक सोदतां की आमी जर निवडून आयले जाल्यार पयलीं हांगा जे गुंड आसा गुंडागिरी आसा ते बंद करतले. कालूय हांवें पळयल्या, कालूय आमी गुंडागिरी बंद केल्ली. काल लोकांक धमकायताले, पुलीस मशिनरी यूज आशिल्ली, पुलीस मशिनरी कोर्डन ऑफ केल्ले पूण गुंडांक भितर धाडिल्ले इंदिरानगरान. हाजो अर्थ एकूच आसा की जे गुंड आसा हांगाचे पळय ते सरकाराच्या भितर वाडिल्ले आसा आनी पॉलिटिकल रिजन्साक ताका प्रत्येक वेळार यूज केले वता. हें सगळें म्हाका दिसता गोंयांत बदलतले जाल्यार एक ऑप्शन आज आम आदमी पार्टीच्या रुपान आयिल्लो आसा. आनी एक्सपिरियन्स जे आसा पळय आमकां इलेक्शनाचे हे खूब बरें आसा, कारण लोक आज आमच्या बरोबर आसा, लोकांचो सपोर्ट आमच्या बरोबर आसा आनी लोक आज भिनासतना वोट करपाक जाय. म्हजी एकूच विनंती आसा, आतां सकाळ जाल्यार सांज पर्यंत तुमची जे वोट आसा ते 100% तरी वोट करपाक ट्राय करपाक जाय. ह्या वेळार मॅक्सिमम वोटींग जातलें अशें म्हाका तरी दिसता, कारण ज्या तरेचो प्रतिसाद तुमी पळयता हांगा ते पळयत जाल्यार लोक आज बदल घडोवपाक भायर सरल्या आनी तो बदल घडटलो. तुम्ही किती म्हणता पुलीस अँड दीस गुन्स आर ग्लाव्स इन हँड्स? ऑफकोर्स काल इंदिरानगरान आमी पळयले, काल इंदिरानगरान जेन्ना एरिया कोर्डन ऑफ केल्ली तेन्ना 1-2 गाडयो टिंटेड कम्प्लिटली डार्क विथ थिंग्स इनसायड ह्यो भितर पावल्यो कश्यो, बुकार एंट्री नाशिल्ली, धमकयताले ते लोकांक.